गोय शिवसेना आता चोडणा पुलाची मागणी लावन धरतले तशेंच मये मतदारसंघातले विशय सोडोवपाचे यत्न करतले अशी माहिती गोय शिवसेनेचे मुखेली सुदीप तामणकार हांणी दिल्या। कलंगूट जाल्ले मसणभुंयेचो विशय आमदार मायकल लोबोन वेवस्थीतपणान सोडोवचो अशी मागणी तांणी केल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। सगळ्यांक जाता तितले बेगीन आमी जॉइन करून घेतले आनी मये मतदारसंघान विष्णू मेणकुरकर जे आयज जॉइन जाल्या त्यांच्या अंडर खंय तरी पक्षाचें काम जे आसा हे काम फुडें व्हरपाचो आमचो बऱ्या पैकी असो प्रयत्न आसतलो। जे मये मतदारसंघान कितें विशय आसा संबंदीत आयज मये मतदारसंघा कडेन संबंदीत चोडण भागान जो पुलाचो विशय आसा ह्या विशयाचेर प्रामुख्यान शिवसेना आता सरकार दरबारी आवाज उठोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। आयज चोडण भागान ग्रामसभा ते ग्रामसभेकूय हो उपस्थितीत जातलो विशय थंय काही आमचे कार्यकर्ते जे जॉइन जावपाक आसले चोडण भागातले हे आयज थंय ग्रामसभेक हजर रावन तोय विशय मांडलो वयतलो। कलंगूट मतदारसंघान परत एक स्मशान भुमीचो एक विशय आमच्या फुड्यान पावल्लो आसा आनी त्या संदर्भान आयज थंयसरूय बैठक एक कलंगूटान शांतादुर्गा देव टेम्पला कडेन एक बैठक आयोजीत केल्ली आसा आनी त्यांचो जो स्मशान भुमीचो विशय आसा हो एस्तेला दी मार म्हणून एक हॉटेल आसा आनी हेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा जे स्मशान भुमी कडेन 30 मिटराचो बफर झोन जो मागता गांवचे लोक तो तितून एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा। आता मायकल लोबो हेंच्यांनी आमी पयला आसतले तुमकां खबर आहा की सगळ्या मतदारसंघान हेंच्यांनी ज्या ज्या भागान एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसा हे काडपाक आनी मतदारसंघाचो विकास करपाक एक बऱ्या पैकी काम केल्लें आसा। रस्ते वाडोवपाक येते आनी काही भागान जेन्ना ते स्वता वचोन जी इलिगल कितें पळय कन्स्ट्रक्शन्स आहा ही डेमोलिश करता